हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोलना आंबेली. आयज हांवें एक सर्वे चयल्या आनी ह्या सर्वे प्रमाणे काँग्रेसाक 2,25,000 मत पडपाचो एक चान्स आसा म्हण दाखयला. तशेंच बीजेपीक 1,90,07,000 पडपाचो एक अनुभव दिला आनी आरजीक फक्त 8,000 मतांनी दाखयला हे सर्वे प्रमाणे. दुसरे सर्वे प्रमाणे दाखयला ते वेळ्ळेचे गांवचे. वेळ्ळे मतदारसंघात आरजीक 1,000 मतांहून सकयल दाखयला, 1,000 मतांहून उणे. आनी वेळ्ळे दाखयला की आख्ख्या सावथ गोवान हायेस्ट वोटींग जातलें म्हणून आशा बाळगिता. पूण आय वूड बी व्हेरी हॅपी इफ ऑल द अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज कॅन फायट इट आउट and score even better than what we are expecting today. आता आख्या गोंयकारांकडे मागतलो सगळो भेदभाव कुशीन धरून आमी एकठांय जाल्या. आरजीच्या सपोर्टरांकूय उलो मारता, तुमी ये आमच्या बराबर. जालें तें जालें, पूण मतदान करूंक वयता तेन्ना एक इंडिया एलायन्साक म्हणून तुमी सपोर्ट करात. कित्याक जरी तर थोड्या मतांक लागून इंडिया एलायन्साक वयर सकयल जालें जाल्यार आमी आमकांच भोगसूंक पावचे ना. सगळे गोंयकारा कडेन मागतलो, चड करून सावथ गोवाच्या लोकां कडेन जे यंग ब्लडीड आसात, जे जावं 18 वर्सां वयर आसात, जे 30, 40, 50 वर्सांचे आसात, भायर सरात. हेंच आमचो फ्रिडम जावन आसा. 5 वर्सांनी एक दीस आमकां आमचे फ्रिडम घेवन आमी 5 जाणांक तरी भायर काडुया आनी मतदान करून घेवया. Let us get every vote counted. Let us make it possible that every person in Goa, especially in South Goa and in Salsette, to see that every vote is cast. सगळ्यांनी भायर सरचें पडटलें. हो फ्रिडम आमचो. येदनाच आमी डेमोक्रेसी सांबाळूंक शकतली. फाल्यां जर तर डेमोक्रेसी गेली, आमी 5,000 लोक पासून एकठांय जाल्यार आमचो हो सरकार आयकोचो ना. जाल्यार आयज आमकां एक संदी आसा. 5 जाणांक जर तर एक मनशान हाडून मतदान करून घेतलें, एंड इफ यू कॅन गेट द हायेस्ट पर्संटेज ऑफ वोटींग इन सावथ गोवा, स्पेशली इन सालसेत, इट विल बी अ वंडरफूल वर्क डन बाय द पीपल लवर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सगळ्यां कडेन मागतलो, भायर सरात आनी दुसऱ्यांकूय भायर काडात आनी मतदान करून घेयात. आनी नुवेंच्या लोकां कडेन मागता, सगळे चड करून नुवेंच्या लोकां कडेन आमचो राग आसलो तो शांत करुया. मतदाना दिसाक मत मारून दाखोवया आमी नुयेंकार कसले ते, दाखोवया आमी नावेलकार कसले ते, दाखोवया आमी फातोडकार कसले, कुंकळकार कसले, वेळ्ळेकार कसले, बाणालकार कसले ते, मडगांवकार कसले ते, नावेलकार कसले. लेट अस शो युनिटी. आनी आमी जाणव डिसिजन केन्ना कसलें घेवंक जाय तें. सो सगळ्यां कडेन मागतलो, यंग यूथ सगळे भायर सरात. Let us not wait for Captain Viryato to come to support us. आमी आंबेलकारांनी आनी वेळ्ळेकारांनी आमी एकवट दाखयला, आमी एकवटान काम करता. दीस इज अ पिपल्स मुवमेंट. आमी ते बीजेपीच्या भाशेन तेंचे कार्यकर्ता आसा पळय म्हणटा ते न्हू. नाव दीस इज गॉन ए 1 स्टेप हायर. इट हॅज गॉन फ्रॉम कार्यकर्ता टू द पिपल्स मुवमेंट. सो लेट अस नॉट वेट फॉर एनी काँग्रेस लिडर्स. हे फायट काँग्रेसाचें न्हू. This fight is not of India Alliance. This fight is of you. This fight is of me, for my children, for your children. आज एक दीस भायर सरात सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आनी हे सावथ गोवाक आमी जैत दिवया. आनी हांव सांगता ते मागता साश्टीकारा कडेन ओपिनियन पोल जरी तर कोणें गुंडायलो जायत भावटो असो आमचे दोतोर जॅक शिकाराच्या नांवान. इट वॉज मेन also contribution of Sashtikar, Salsette, and चड करून कुर्तोरकारांनी ह्या आनीक घट धरूंक जाय. कित्याक अ लॉट ऑफ वोट ओपिनियन पोल हेड कम फ्रॉम कुर्तोरी ऑल्सो. सो चड करून कुर्तोरकार जावं नुवेंकार भायर सरया. आनी हो म्हजो व्हिडियो जाता तितलो सगळ्या कॉन्स्टिट्युशनी पावयात. कारण एक गांवच्या लोकांनी भितर बसचे न्हू, भायर सरया. आमी एकूच दीस काम करुया सगळ्यांनी. लेट अस फायट. लेट अस कीप आवर डेमोक्रेसी अलायव्ह. आमी आयज आसल्यार फाल्यां आसतले देखून मागता हात जोडून सगळे भायर सरात.
एक एकल्यान आपल्या भुजार घेवया. आपण 5 जाणांक तरी हाडून मतदान करून घेतलो म्हणून. आणि वी विल नॉट वेट फॉर एनी मनी, विल नॉट वेट फॉर एनी फूड पॅकेट्स, विल नॉट वेट फॉर एनी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, विल नॉट वेट फॉर कॅप्टन विर्यातो, विल नॉट वेट फॉर एनी काँग्रेस ऑर एनी बडी. ना आम आदमी ना कोणाकूच आमी रावपाची गरज ना. इट इज आवर बॅटल. मतदान करूंक वयता तेन्ना उगडास दवरात. बॅलट युनिटाचेर 3रो नंबर चिडपाचो. चिडून थिंगा रावपाक जाय. लायट चेंज जातली. लायट चेंज जावन आवाज येतलो. आवाज येयलो म्हणटच तुमी भायर सरपाचें. आनी ही सर्वे जाण्याकल्यांनी आपापल्या कॉन्स्टिट्युन्सी पासून दाखोवन तुमी ते एक्सपेक्टेशन आहा तेज्यावन आनीक बरें करचें म्हूण हांव उपकार मागता. सो आनीक एक फावटी वेळ्ळेचो मतदान आहा म्हाका. आय एम अ वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी वोटर. सो आनीक एक फावटी वेळ्ळेकारा कडेन स्पेशली मागता हांव आरजीचें 1000 सकयल मतां आसात ती पासून मतां आमी इद्वास जावंक दिवचो न्हू. ही मतां आमी फकत इंडिया वी फॉर विर्यातो, वी फॉर विक्ट्री. आनी फकत आमचें मत हाताक मारपाचें. काँग्रेस, इंडिया अलायन्स, एक वोट. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.